20 वर्सां जावन गेली। हें खबर आसतना दुसरी गजाल, आज भारतांत सबंद कडेन सरकाराचो भ्रश्टाचार इतलो जाला तितलो जाला म्हूण सगळो बोवाळ चल्ला आनी बोवाळ करप्यां पैकी प्रशांत भुशण एक मुखेल वकील की हो भ्रश्टाचार तो भ्रश्टाचार 2G कोल स्कॅम हे स्कॅम तें स्कॅम म्हणटच सरकाराचो इतलो भ्रश्टाचार चलता आसतना गोंयचे मीन प्रायवेट लोकांच्या हातांतले कॅन्सल करून सरकाराच्या हातांत दिया म्हणपाचें ह्यो खंयचे न्याय, ही खंयची लॉजीक, हे खंयचें तर्कशास्त्र? आनी सरकाराक ती कापासतात तरी आसा। सरकार म्हणजे कितें? सरकार म्हणजे लोक न्ही अल्टिमेटली। चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, क्लार्क, ड्रायव्हर हे सगळे सरकार। ते वचून मीन काडटले, ते वचून ते ट्रॅक्टर चलयतले, ते लॉरी चलयतले ना, तांणी बी ते कॉन्ट्रॅक्टरा वरवींच काम करपाक जाय। आतां तांणी कॉन्ट्रॅक्टरा वरवीं काम कर, कॉन्ट्रॅक्टर कशें काम करतात? तीच मशिनां, तेच लोक। ते वेगळेंच कितें जालें हातूंत? झाडां पेडां वनां मिनां सगळीं तेंच, लोकूय तेच, मशिनां तीच, लॉरी त्यो, बार्जी त्यो, परदेशांत मीन व्हरपी बोटी त्यो, पोर्ट ट्रस्ट सगळें आसा तशें। म्हणटकच सरकार प्रायवेट लोकांच्या हातांतल्यान काडून सरकाराच्या हातांत फरक कितें? फरक इतलोच की जे राजकारणी लोक तांकां जे व्हडलेशें काम ना तांकां सरकार कांय काम दिवपाक शकना, तांकां ते बिनाच्या कंपन्यांनी ज्यो सरकारी कंपनी जातल्यो तातूंत चेअरमॅन म्हणून बसयतले, व्हडल्यो व्हडल्यो तांबड्या दिव्याच्यो गाडयो दितले आनी तांकां भरपूर पयसो दितले, जाय थंय वचून येयात, फॉल्गे मारात म्हणून ते फॉरेनां बिरेनां वचून येतले। आनी भ्रश्टाचार पयलीं परस चड जातलो। आतां जशें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांत आनी हेल्थ डिपार्टमेंटांत म्हणजे शेतकी खात्यांत आनी तुगेल्या आरोग्य खात्यांत जशे 500 वयर जागे बेकायदेशीररित्या भरल्या म्हणून लोकायुक्त ताची चवकशी करता, तशें मागीर प्रत्येक मिनाच्या खणीच्या कंपनींत लोकायुक्त फायली हाडटलो आनी लोकायुक्त ताची चवकशी करपाक लागतलो। असली गत जातली सरकारान चलयल्या। देखून सरकारान चलयल्यार फायदो कितें हें प्रशांत भुशणाक आनी तागेले बाकीच्या वकिलांक सांगुनी सुप्रीम कोर्टाक, म्हणटकच सरकार बरें काय प्रायवेट धंदो बरो हें कळटलें। हो जालो दुसरो प्रश्न। तिसरो प्रश्न आसा, तुमी गोंयच्यान मीन जे निर्यात जाता ताजेर निर्बंध घाला म्हणटा। निर्बंध घालो जाल्यार देशाक जी परकी चलान जें येता, येणावळ येता, तें उणें जावचें ना, तें बंद जावचें ना अशें म्हूण सुप्रीम कोर्ट विचारता। आतां तें बंद जातलें इतलेंच न्ही, तें आदींच बंद जालां। तर सुप्रीम कोर्टान प्रश्न कित्याक विचारला? परतून आपल्याक जें खबर आसा तें तांचे कडल्यान काडून घेवपाक। कारण आदींच बंद जाला, बोवाळ जाला, रुपयाचें मोल देंवलां, कारण एक्सपोर्ट कमी जाला, इम्पोर्ट वाडला, निर्यात कमी जाल्या, आयात चड जाल्या आनीक सगळी देशाची अर्थीक परिस्थिती खालावल्या, रुपयाचें मोल देंवलां आनी चिदंबरमान पार्लमेंटांत व्हडलो बोवाळ घाला। हें सगळें जावपाक थोडीं कारणां आसात आनी तातूंतलें एक मुखेल कारण म्हणजे गोंयचें मीन बंद जालें म्हूण। आनी गोंयचें मीन कित्याक बंद जालां? ताका मागणी आसा, ताका पुरवठो आसा, ताका फक्त सुप्रीम कोर्टान बंदी घाल्या म्हणून तें बंद जालां। म्हणटकर सुप्रीम कोर्ट आतां तांकां प्रश्न विचारता, बंद जावचें ना परकी चलान? बंद जातलें, बंद जालें, पूण ताका आनी उत्तर व्हडलेशें हेवटेन तेवटेन पळोवपाची गरज ना। आनी प्रशांत भुशण आनी हे बाकीचे जे कॅप घालात म्हणटा ते कितें उत्तर दितले तें खबर ना। आतां कितें आसा, अशें म्हणपा जाता आमच्यांनी की तुमी निर्यात करता आसतना, तें उत्पादन करता आसतना, प्रोडक्शन करता आसतना तुमी पर्यावरण सांबाळात म्हणून। आनी जे खिणाक सरकाराक दिसता की एका शिमे भायर गेल्यार पर्यावरण पेड्ड्यार जातलें म्हणून थंय सरकारान थांबोवचें म्हणून। पूण हें सगळें कन्सिडर करना आसतना, लक्षांत घेना आसतना फक्त कॅप घालात म्हणून हें बरोबर ती। हे 3 प्रश्न सुप्रीम कोर्टान विचारलेले। हाजे भायर सुप्रीम कोर्टान आपली 2 मतां दिलीं, खूब म्हत्वाची। पयलें मत म्हणजे डायरेक्टीव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ह्या विशयाचेर 6 म्हयने पयलीं आमी जाया जाग्यात उलयल्ले आनी आमकां खूब खोस की सुप्रीम कोर्टानी बी तोच विशय उलयलो। हे विशय कसलो? डायरेक्टीव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तुमी गोवा फावंडेशन घेयात, शाह कमिशन घेयात, CEC घेयात, सगळ्यांनी कितें म्हणलां की पर्यावरण आनी रान आनी पर्यावरणाक संबंदीत हेर गजाली
सांबाळून दवरपाची जबाबदारी सरकाराची आणि ही जबाबदारी सरकाराक कोणी दिल्या? भारतीय घटनेन दिल्या. अंडर आर्टिकल 48 कलम 48 भारतीय घटनेचे ते कलमात भारतीय घटनेन या सरकाराक ही जबाबदारी दिल्या, त्या राज्यांच्या सरकाराक ही जबाबदारी दिल्या आणि भारत सरकाराक आनी कसल्यो जबाबदारी दिल्या? लोकांक घर, दार, आरोग्य, शिक्षण, कपडे, खाण, जेवण हे सगळें मेळपाक जाय आनी ते मेळपा इतली येणावळ मेळपाक जाय आनी ती येणावळ येवपा सारकी अर्थीक परिस्थिती सरकारान तयार करपाक जाय आनी हे सगळें घटनेन खंय सांगलां? हे घटनेन आर्टिकल 41, 42 आनी 43 आर्टिकल 41 कलम 41 कलम 42 आनी कलम 43 आमच्या घटनेंत. तर हे सगळें जे सांगलां पळय न्ही ते गोवा फावंडेशनांनी बी आपल्या रिट पिटिशनांत बरोवना, ते शहा कमिशनान आपल्या रिपोर्टांत बरोवना. एक प्रायवेट मनशान प्रायवेट संस्थेन बरयलें ना म्हणून व्हडलें न्ही, पूण शहा कमिशनान तें बरोवना आनी CECनूय बी बरोवना. अरे लोक कितें म्हणटा म्हणून तूं तें म्हणटा तें तशेंच आपणायता, तशेंच मान्य करता. तुमी तें संशोधन करपाचें न्ही. घटनेंत आनी कितें बरयलां? राज्याची अर्थीक परिस्थिती बरे तरेन चलची, लोकांक बरे तरेन एम्प्लॉयमेंट नोकऱ्यो मेळच्यो, लोकांचें पोट बरे तरेन भरचें अशें म्हणून सगळें घटनेंत जें विसरलां तें तुमी घटनेंत जें बरयलां तें तुमी विसरले आनी फक्त झाडां, पेडां, जनावरां, रानां, पर्यावरण राखपाक जाय हेंच तुमी परतून उलयतात. हें तुमी मुद्दाम करतात, काय विसरून करतात, काय नकळो जावन करतात. हाजेर सुप्रीम कोर्टान मातशें लक्ष घालून बाबा हें कितें चल्लां ताजेर तें पळोवपाक जाय आनी कोण कोणाक फटोवपाक मुखार सरला आनी ताजी कारणां कितें हेंय बी पळोवपाक जाय. हे प्रश्न विचारूं ना सुप्रीम कोर्टान. सुप्रीम कोर्टान फक्त ऑब्जर्वेशन केलां, म्हणजे आपले विचार सांगल्या की तुमी म्हणटा प्रायवेटायजेशन करपा जाय, हें करपा जाय, तें करपा जाय. आमकां मान्य आसा प्रायवेटायजेशन करपा जाय, पूण घटनेन जें सांगून दिलां तेंय बी आमकां पळोवपा जाय म्हणून. घटनेन ह्योय बी गजाली सांगल्यात अशें म्हणून त्या वकिलांनी कोणेंच सुप्रीम कोर्टाक सांगूना. ते आतां आमी सांगता. आनी हें आमी जायात जाग्यार 6 म्हयने पयलीं सांगिल्लें की फक्त पर्यावरण पळयनाकात, सुप्रीम कोर्टान आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमच्या घटनेन घालून दिल्ली बाकीची मार्गदर्शक तत्वां तीय बी पळयात आनी आमच्या सरकारान तीय बी आपणावपा जाय आनी सुप्रीम कोर्टाचे हे जजमेंटाक लागून आमच्या सरकाराक ती मान्य आसले तरी ती हें करपा मेळना म्हणून, आपणावपा मेळना, चालीक लावपा मेळना म्हणून. हो जालो पयलो विचार तांणी उलोवन दाखयलो. तो आनीक एक विचार उलोवन दाखयलो म्हणजे अभयारण्यात जी 19 मिनां आसात ती रद्द करची पडटली, लिजां आसा ती रद्द करची पडटली. हाका व्हडलेशें म्हत्व ना, कारण जें आदींच चलना, जें आदींच बंद जालां तें बंद जालां म्हणून आतां नोटीस लायात अशें बरयलें म्हणून तातूंत व्हडलोसो फरक पडना, कोणाक व्हडलेशें नुकसान जायना. कारण 19 लिजां भितर 14 लिजी ज्यो आसा त्यो केन्नाच चालू जावना आनी उरिल्ले 5 लिजी पळय आसा न्ही केन्ना 1 फावट 2 फावट तातूंतल्यान मीन काडला. बाकीचे कडेन कांयच जावना, एक्टिविटी कांयच ना. गेल्लीं कितलींशींच वर्सां अभयारण्य मिनाची एक्टिविटी कांयच चालू जावना. म्हणटकर ही 19 लिजां रद्द जरी केली सुप्रीम कोर्टान आनी सरकारान तरी पूण तातूंतले कांयच फरक पडचो ना. हे जाले तांचे विचार, सुप्रीम कोर्टाचे विचार. आनी पयलीं 3 जाले प्रश्न. सुप्रीम कोर्टान 3 दीस हियरींग केलें आनी 3 दिसाची हियरिंगांत खुबश्यो गजाली घडल्यो. तातूंत खुबशे लोक उलयले. सगळे आमी सांगपाक शकना. तातूंतले मुख्य मुद्दे काडल्या. मुख्य मुद्द्याचेर आमी सुप्रीम कोर्टान कितें व्हडलें ताजेर उलयल्या. हो जालो आमचो पयलो विशय. आमचो दुसरो विशय आसा सुप्रीम कोर्टाच्या बायनिंग सुनावणेंत पयल्या दिसा प्रशांत भुशणान, जो गोवा फावंडेशनाचो वकील आसा, ताणें शाह कमिशनाचे रिपोर्टाचेर बारकायेन केस काडून ताजेर सबंद दीस भाश्य केलें. पळयात तो व्हिडिओ. धवशी पॅन्ट काळसो कोट घालून तापून उलय. धवशी पॅन्ट काळसो कोट घालून तापून उलय. मुद्दे नासले जाल्यार लेगीत फटीचें शीत शिजय. मुद्दे नासले जाल्यार लेगीत फटीचें शीत शिजय. गोयच्या मायनिंग केसीचेर पयल्या दिसाचे सुनावणेक गोवा फावंडेशनाचो वकील प्रशांत भुशणान सुप्रीम कोर्टात दीसभर आर्ग्युमेंट घालो.
मीन काडपाचेर सरकाराची कडक नजर जाय. गोंयांत सध्या चलता ते पद्दतीन मायनिंग चालू उरल्यार फुडल्या पिळगे खातीर कांयच उरचें ना. मायनिंग करतना फुडल्या पिळगेचें चिंतूंक जाय अशें तो म्हणटा. भुशणान काडिल्ल्या मुद्द्या प्रमाण गोंयचे 927 दशलक्ष टन मीन सांठ्यांतले 350 दशलक्ष टन मीन काडले आनी फक्त 577 दशलक्ष टन मीन उरलां. अंदाधुंदीन मीन काडप चल्लें जाल्यार 9 वर्सांनीच मीन काबार जातलें अशें अहवालांत म्हणलां. ॲडव्होकेट भुशणान मायनिंगाचेर 50 पानी अहवालाचेर आर्ग्युमेंट केलें. गोंयच्या मायनिंगांतल्यो कांय बेकायदेशीर गजाली ॲडव्होकेट भुशणान मांडल्यो. गोंयांत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचो पर्यावरणीय नेम आनी मायनिंग नेम मोडल्यात असो दावो भुशणान केलो. ॲडव्होकेट भुशणाची कोर्टाक विनवणी. अभयारण्य वाठारांतले मायनिंग लीज सोदून ते रद्द करचे. नेत्रावळी अभयारण्यांतली 55 मायनिंग लीज रद्द करपाचो आदेश दिवचो. अभयारण्याच्या 1 किलोमीटर वाठारांतले मायनिंग लीज सोदून रद्द करच्यो. गोंयांत पर्यावरणीय कायदे मोडून मान्यताये परस चड मीन काडलां असोय दावो ॲडव्होकेट भुशणान केलो. गोवा फावंडेशनाची मागणी. कितले मीन काडलां आनी निर्गत केला ताचो सविस्तर अहवाल. मिनेरांचेर दंड लागू करचो. वाठार प्रमाण आनी दर्ज्याच्या आदाराचेर सगळे डम्प्स अधिसूचीत करचे. खण ब्युरोची मान्यताय घेतल्या शिवाय डम्प्स हालोवंक दिवचे न्ही. केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालयान पर्यावरणीय नेमांचो भंग केला असो युक्तिवाद प्रशांत भुशणान केलो. चुकीच्या माहितीच्या आदाराचेर पर्यावरणीय मान्यताय दिल्ली अशें ताणें म्हणलां. गोवा फावंडेशन म्हणटा सगळे पर्यावरण दाखले रद्द करचे. पर्यावरणीय दाखले दितना एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट आनी ते दाखले दिवपाची प्रक्रिया पाळची. खण आनी अभयारण्या मदलें अंतर राना खात्याचे प्रधान मुखेल वनपालान तपासचें. मॅक्रो लेव्हल एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अभ्यास करचो. लिजां चालू उरची काय ना हें कोर्टान थारावचें. FCA आनी अभयारण्य मान्यताये उपरांतच पर्यावरणीय दाखले दिवचे. सुप्रीम कोर्टात कांय मुद्द्यांचेर पर्यावरण मंत्रालया कडच्यान स्पश्टीकरण मागलां. राना संरक्षण कायदो मोडचो न्ही म्हूण कोर्टान डीम अट्रॅक्शन नेमा खाला दिल्ल्या लिजाचेर निर्णय घेवचो अशें गोवा फावंडेशनाच्या वकिलान मागलें. लीज वाठारा भायर मायनिंग केल्ल्यान मायनिंग कायदो मोडला हाका आळाबंदा हाडपाक आदोगाद भुशणान कांय गजाली सुचयल्ल्यो. ॲडव्होकेट भुशणाची मागणी. खणींच्या शिमेचो सर्वे करचो आनी कोणें अतिक्रमण केलां जाल्यार तपासचें. लीजवाले सोडून आनीक कोण खणी चलयतात ताचो तपास करूंक समिती नेमची. गोवा फावंडेशनाची विनवणी. सरकारान कायदो मोडून डिले कंडोन केल्ले 42 लिजांक धाडिल्ले नोटिसीचेर निर्णय घेवपाचो निर्देश राज्य सरकाराक दिवचो. आता सबंद दीस तो वयलो ते आमी तुमकां सगळें सांगूं शकना आनी ताजेर आमी कमेंट्री मारूंक शकना कारण ताका खूब वेळ लागतलो, दीस लागतले. पूण तातूंतले मुख्य मुद्दे जे आमकां सुचले आनी आमकां पटले की हे मुख्य मुद्दे म्हणून ताजेर हांव आतां थोडो वेळ उलयतां. पयली गजाल म्हणजे ताणें कितें म्हणली की 2007 ज्यो लिजीस रिन्युअलाक आयिल्ल्यो, रिन्युअल म्हणजे परतून नव्यान मान्यताय घेवपाक आयिल्ल्यो, ही जो सुमार म्हाका याद आसा तशी 400 सुमार अर्ज सरकारा कडेन पडून आसात. कारण 1987च्या कायद्या खाला प्रत्येक लीज 20 वर्सां चालू उरता, मागीर ती ताजे एक्सपायरी डेट जाता, काबार जाता. ती काबार जातकर ती नव्यान ताका सरकारान मान्यताय दिवची पडटा आनीक 20 वर्सां खातीर. म्हणटकर 1987-88 ह्यो सगळ्यो लिजी केल्ल्यो. ताजे पयलीं पुर्तुगेजां तेंपार ती कन्सेशन्स म्हणटाले ताका. ती कन्सेशन 700 काय कितली तरी आशिल्ली. मागीर थोड्यांनी ती परतून दिली, थोड्यांची कॅन्सल जाली आनी 1987-88 400 सुमार 439 काय कितल्यो तरी लिजीस आशिल्ली. त्यो लिजीस आशिल्ल्यो पळय न्ही तांचो काळ पळय आसा 2007 सोंपलो 20 वर्सांनी.